कुंकळे आयतारचो बाजार भरता। लोक ह्या बाजारात सामान विकून पोट भरता। वेपार सगळो घरा व्हरपाक त्रास जाता म्हणून बाजारकार आपलो माल बाजारात धापून दवरता। शेनवारा रातीकडेन 7 बाजारकारांचे लाखांनी माल चोरी जाले। सोपोत दिवन लेगीत कसली सुरक्षा नाशिल्ल्यान बाजारकारांनी दुख्ख उक्तायला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते कुंकळे बाजारात आणि आज आयतार आणि आयताराक बाजार भरता आणि ह्या बाजारा खातीर हांगा जे शॉपवाले आसात हांगा जे म्युनिसिपालिटीचो टोल भरून हांगा जे बसतात सोप्याचेर ह्या लोकांनी आयताराक जाय म्हणून सामान हाडलें आणि आज खंय तरी राती ह्या लोकांनी सामान जे आसा हे कोण तरी अज्ञात लोकांनी चोरून गेले आणि हे सामान म्हणल्यार हितून हापोल केळी संत्रां चिकू अशें करून जाय तसो वेपार आसा हो ह्या बॉक्सांक घालून हाडलो आणि एकट्याली 7 ते 8 बॉक्सां ही जी आसली जवळ जवळ 10 जाणांनी आमच्यान चोरून गेली आणि जवळ जवळ हांकां जवळ लाखभर वयर रुपयांचो जो आसा हो फटको बसले कडेन आसा। आज तेणी म्हागले कडेन आसा हांगा एक खंय तरी सेक्युरिटी दवरचे नाल्यार पुलीस गस्त तरी हांगा घालची म्हणून कित्याक हो जो सोपो आसा हो ओपन आसा आणि जे माल हे हांगा हाडटात हे परते आपल्याला घर व्हरपाक शकना म्हणून ते हांगा दवरतात आणि हेजोच फायदो ह्या चोरान घेतलो आणि हांगच्यान घेवन गेले म्हणून आमचे जे शॉपवाले आसा ते बसतात ते मागतात की हांगा CCTV कॅमेराय बसोवचे सेक्युरिटी गार्डी दवरचो आणि पुलिसेन हांगा लक्ष दिवचे म्हणून हेजे खातीर म्युनिसिपालिटीन हांगा मातशें लक्ष दिवन हेचेर इन्क्वायरी करची म्हणून ते लोक मागतात। सगळी बॉक्स घेवन गेले कितें दिसता तुका हे कोण व्हरता अशें कोण होते कळना बाब कितको घडोलें लोकांनी येतना मागीर थंयल्यान दुकान हाडली तेका लागून आमच्या मागीर हेका पण वयलें हांवें मागीर तेंगे वयलें पयलें म्हणटा हांगा सगळी बसता तेंगे घेवन गेल्या रातीन। तुमी हांगा पुलीस बी रावची म्हणून मागतात की हें ओपन उरता न्हू? हें ओपन उरता हय ते आज कितें सांगता जाणा इन्क्वायर घेवपा जायना म्हणटात चोन वयता तेजी कोण म्युनिसिपालिटी मनीस ते आपल्याक कांय ना तुमी वेपार इकपाचो आनी वचतो फोन गाडीन वचपा म्हणटा इतलो वेपार घरा व्हरोन जाता बाबा म्हण हांगा एक सेक्युरिटी आसल्यार तुमकां बऱ्या पडटा तरी आहा म्हळ्यार तोच बरो कोत्ती कोण म्हाका तरी तोच धाकटो रे तोच दरूय केळ जावं आपोल जावं कोण वता दवरले एक आपला बॉक्स वयले एक संत्रा बॉक्स वयले आणि 2.5 पेरा बॉक्स वयले आणि 30 किलो केळ आले 30 किलो केळ वयले। कितली तुगे अंदाज कितलो माल सोयलो? 50,000 जातलो एक 7-8 एक बॉक्स आनी 3,000-4,000 पडटा एक बॉक्स आपला 3,000-3,000 अशी कितली जाणां व्हेले हांगा? म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 जाणां सामको येयली सगळी घेवन गेले सगळे राती शुक्रारा सांजे वयर काम केले आमी मागीर शेनवारा सांजे येयलेल्यार आमचे मागीर कांय ना बिरेस्तारा मागीर तुमी कंप्लेन बी केल्या? कंप्लेन केला आमी थिंग हे आहा कॅमेरा सतीश आलो कॅमेराचेर हांव मातशें पळयलें मागीर रातची 3 पावले 2 गाडी घेवन गेलेला एक 3 चाका गाडी येयला रिक्षा येयला नाकडा अशी मागीर ती थिंगा रावल्या गेटी भितर येयले आनी ते पोत्तून गेले कॅमेराचेर दिसता म्हळ्यार वळखो मेळ्ळें पयस पडटा म्हणजे तुमकां टोटल कितल्याच लाखभर रुपया माल व्हेला न्हू? वयलो सगळ्या वयलो तेगे 7 बॉक्स येताय आनी तेगे 5-6 बॉक्स येताय तेगे 4-5 येताय म्हणजे आमची ती गाडीन मिळाली 3,000 4,000 बॉक्स येता माझी हय म्हणजे आता आम्ही तिथे जायले पळय आता आमी येयना जाली म्हणून सगळ्या पयशे जाय सगळी जाय म्हणजे आमचे उलोवपा गेले की म्हणटाय तुमचे जबाबदारी आमी ना म्हणटाय मागीर आमी कोण ती सांगतली आता आमी बसल्यार खूब वर्सांनी 140 वर्सां पाहिली म्हळ्यार आमी अशें आमचे कितें करी म्हळ्यार वयर केन्ना जालना पयशे पयली फाट जाली ही पयली चोरी बारीक चोरी म्हळ्यार ही पयशे चड हेची तिरस्कारा राखी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।